पहिली गोयात भाजी बेळगाव सावन येताली, पण आता गोयच्यो 7 भाजयो स्वयंपूर्ण जाल्ल्यान त्यो आता बेळगावा वतात। ह्यो 7 भाजयो गोयचे शेतकार तयार करून गोयातच खपयतात आणि जी भाजी उरता ताची बेळगावा निर्यात करतात। गोय फलोत्पादन उदरगत महामंडळाच्या खात्रीशीर बाजार योजनेक लागून हे शक्य झाला। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टात सगळ्यांक येवकार। गोयच्या शेतकारां खातीर फलोत्पादन महामंडळाची खात्रीशीर बाजार येवजण आसा। हे योजने खाला भाजी विकपा खातीर खात्रीशीर बाजार सुविधा आणि खात्रीशीर दर महामंडळ दिता। राज्यात तवशी, भेंडे, चिटकी, दुधी, वांगी, हरवी मिरसांग आणि कोबी हे भाजयेची पिकावळ काडपाक गोय स्वयंपूर्ण जाल्ल्यान बेळगाव सावन भाजयेची आयात 25 ते 30% उणी जाला। हे खातीर महामंडळाक ह्या भाजयां खातीर बेळगावचे निंबून रावचे पडना। गोयचे शेतकारच हे भाजयेची पिकावळ काडटात। महामंडळ ह्यो भाजयो गोयच्या शेतकारांकडल्यान विकत्यो घेवन महामंडळाच्या केंद्रांनी पुरवण करता। जी भाजी उरता ती गोवा बागायतदार आणि खाजगी दुकानदारांक धाडटा। तरी ही भाजी उरली जाल्यार ती बेळगावा निर्यात करतात अशी माहिती गोय फलोत्पादन उदरगत महामंडळाचे सरव्यवस्थापक चंद्रहास देसाई हांणी दिली। हे योजने खाला फाटल्या 6 वर्षांची तुळा करीत जाल्यार अंदू लाव मेळपी शेतकारांच्या आंकड्यात 167 मेरेन वाढ जाल्या। ह्या शेतकारांच्या पिकावळीत अंदू 658 मेट्रिक टन इतली वाढ जाल्या। पिकावळी खातीर मेळपी लावात 2.52 कोटी मेरेन वाढ जाल्या आणि फलोत्पादन केंद्राच्या 2 केंद्रांनी वाढ जाल्या। फाटल्या 6 वर्षांत हे आंकडे सेगीत वाढत आसा। फाटल्या 2 वर्षांच्या आंकड्यांचो नियाळ घेतल्यार 2023-24 1187 शेतकारांक लाव मेळटालो आणि 2024-25 वर्सा 1248 शेतकार लाव घेतात। वर्ष 2023-24 1509 मेट्रिक टन गावठी भाजी महामंडळान घेतिल्ली आणि 2024-25 हातूंत वाढ जावन 1624 मेट्रिक टन भाजी महामंडळान घेतली। 2023-24 5.94 कोटी शेतकारांक मेळ्ळे आणि 2024-25 हातूंत वाढ जावन 6.67 कोटी शेतकारांक मेळ्ळ्यात अशी माहिती देसाई हांणी दिली। भायल्या राज्यांतल्यान शेतकारांची पिकावळ विकत घेवपी वेपारी आणि तांचो दर थारिल्लो नासता, पूण शेतकारांक हुस्को करपासारकी परिस्थिती गोंयांत ना। खात्रीशीर बाजार योजने खाला तांकां भाजी विकपा खातीर सुवात सोदपाची गरज ना। तांणी महामंडळाचे खरेदी केंद्राचेर येवन तांचे कडेन आसा तितली भाजी केंद्राचेर घालची। कितली भाजी घालप हाचेर कसलीच मर्यादा ना अशें देसाई हांणी सांगले। खात्रीशीर बाजार भाव योजने खाला वेगवेगळ्या भाजयां खातीर एक दर निश्चित केला। जर बाजार भावात भाजयेचो दर थारायल्ल्या दरा परस उणो जाता जाल्यार आमी हो दर कसोच उणो करिनात, आमी तांकां वाडीव दरूच दिता। जर बाजार भावात थारायल्ल्या दरा परस दर वाडलो जाल्यार आमी दर वाडयतात अशें देसाई हांणी सांगले। अशोच माहिती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबूक आणि ट्विटर फॉलो करपाक विसरू नकात। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटीर www.bhangarpui.com। तशेंच भांगरभूंयचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात।